Talking of drugs, in my constituency at Pisurlem, in one of the industrial sheds, I think Honorable Deputy Speaker just mentioned about it, ketamine of about 100 kilos was found. At least that is what I read from the papers, which is a drug which is perhaps exported, or what action has been taken against the person who owns that shed? Is he a party functionary? Can he go scot-free? This is a question before us. Anybody who encourages drugs spoils the youth of this nation as well as everywhere else. And I don't think we should take it lightly. But this case of ketamine needs to be investigated, because I don't think in Sattari there are so many drug addicts. We find them mainly in the coastal areas. But where was it going? Who is responsible? Because this was found in the shed of a person, I think you and I both, all of us know, I think the world knows. This needs to be inquired. Was he connected to the international mafia, drug mafia? And this we should not allow go out and the governments to be used for that purpose. Entire Goa drugs chalta. Right from Penne till Kankon, Sangye, Rivuna, Nitalwari, Yorchar, Walpai पहिल्यार थंय ड्रग्स मॅन्युफॅक्चर करता. पिसुल्लें IDCच्या हितूंक जे केटमाइन तुगेले स्पीकर आसा तेगेले कॉलिंग अटेंशन ते मातसो एक्सेप्ट करूं ना, त्याची कॉस्टिशन जाला. कॉलिंग अटेंशन तेका दिवंकूच ना. 100 kg ड्रग्स सापडटात. आनी हे ड्रग्स विकपाक स्पीकर सर कोणा यूज करतात? मायनर भुरगीं जी आसा, जी 18 वर्सां सकयल्लीं भुरगीं जी आसात, 18 वर्सां सकयल्ल्या भुरग्यांक यूज करतात. 18 वर्सां सकयल्ल्या भुरग्यांक यूज करतात. आनी तेजें उदाहरण ऑनरेबल स्पीकर तुवें सुद्दां एकदां प्रेस आसा तेन्ना ल्हान ल्हान भुरगीं दाखयलीं ते टीव्हीचेर, ल्हान भुरगीं विकता तीं. पूण हे ड्रग्स इतले हांगसर जालां तर केटमाइन 100 kg मुंबयच्यान हांगसर येवन डायरेक्टर रेव्हेन्यू एजन्सी मुंबयच्यान हांगसर रेड मारता. म्हणजे गोंयचे पुलिसान हांगा रेड मारनाका म्हणून, पळोवनाका, चॅक करपा नाका म्हणून. हें कितें जें आसा वास्तव पारप जे आसा ते इनवॉल्व आसा, तेगेले हितून आसा. आनी थंय इतलें चलता. आनी ते IDC स्टेटींग तेंचे ऑफिसर आसात, IDC इंडस्ट्रियल स्टेटींग, ते कितें करताले थंय? सेंट्रल एजन्सी येयल्यान तेणी रेड मारली. तुमी कितें केलें? तुमी कितले पर्यंत तेजेर इन्फॉर्मेशन केलें? तुमची गोंयच्या पुलिसांनी कितलें इन्फॉर्मेशन घेतलें? कितें केलें तेजे बद्दल? तेजी लिंक खंय आसा? थंय मॅन्युफॅक्चर करून खंय व्हरतात? कोण विकता? काय भायर जाता? काय इंटरनॅशनल रॅकेटां भितर आसा? गोंयान जे आतांच ड्रग्स मेवल्ले आहा, एक आयडीसीचे एक हितून इन वन ऑफ द शेड्स ऑफ फॅक्टरी शेड, they were not meant for consumption in Goa, looks like, because it is ketamine and all those things which normally are used in countries like UK or America or some other countries like that. So what is the nexus? म्हणजे कोण हा भितर? Whether which are these players? म्हणजे is Goa being used as a transit point to send drugs internationally, and how they are being routed? Whether they go by flight, by waterways, or how? So this needs to be investigated. आणि माझ्या हिसपान Goa police, anti-narcotic cell and narcotics control bureau जे Delhi based हा, जे नॅशनलाचे हिंगासोर तेंचे ऑफिस आहा,
म्हाका दिसता इंचे भितर कोऑर्डिनेशन आसपाक जाय एंड दे नीड टू फायंड आउट एंड ब्रेक द नॅक्सस. देर इज समथींग इज गोईंग ऑन. म्हणजे हे दे व्हडले सिरियस ही केस जाली, ही सगळ्यान व्हडली केस. जे ड्रग्स येदे मोठ्या प्रमाणात गोंयांत मेवले वीच वर मेंट टू बी एक्सपोर्टेड, हेचेर म्हाका दिसता भासाभास आनी चवकशी जावपाक जाय. हे खंय वयताले, वीच कंट्री इट वॉज हेडिंग टू, एंड वेदर गोवा विल बी कंटिन्यूड टू बी यूज्ड एज this type of a soft target for exporting the drugs. ड्रगाच्या संदर्भात हांव एक गोष्ट सांगूंक सोदतां. खंयच्या आमदाराक जर दिसता आसत की अमक्या जाग्यार ड्रगाचें हें आसा जाल्यार म्हाका एक प्लेन कागदाचेर नोट करून सुद्दां दीत, नांवां ताजेर बरोवन प्लेन कागदाचेर. तुमचे लेटर हेडाची गरज ना म्हाका, फक्त कोणाचो एनवलप तो म्हाका कळ्ळ्या पुरो. हांव त्या मनशा कडेन जाय जाल्यार ANCच्या लोकांक धाडून आमी एक्शन घेवपाक लायता. No, you send me a note. I will. I have sent and I'm happy that some action is being taken. No, I will take action. I have already done that in 2-3 cases. Last year we had only 39 cases. This year in the same period, 6 months, we have got 106 cases. आमी केसी वाडयल्या म्हणजे भेटत न्हय त्यो धरपाक लागला पुलीस. म्हाका मान्य आसा इट इज नॉट इजी टू क्रॅक अ ड्रग हे. And I also know that some spots are there where some people are seen hanging around who are druggists, who are hooked onto the drug. तुमचे असिस्टंट लागतले. वेग हांगा सांगून जावचें ना, पेपराचेरूय उलोवन जावचें ना. म्हाका कागदाचेर दिशात जाल्यार हांव एक्शन घेवपाक लायता. I assure you that drug, crime against women, prostitution, children, I will not tolerate. Required infrastructure for that plant, it seems, was not there. 84 crores have been sanctioned for that. We are increasing the capacity of the plant. आता हाडून ताजेर प्लांटाचेर लोड येता. चड लोड ओवरलोड केलो. ओवरलोडिंग केले ताका. अरे पण कितें करतलो? Under the head crime against women, there has been 17% decrease in the rape cases. As against 42, it is only 35. Overall detection in case of women's crime against women is increased by overall crime against women has decreased by 8.4%.